बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय जाबो भक्तीनानी माना उतर ते ऐकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्यास एकाच तळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायनानी अर्घां दिवया ताणे केल्या सर्वकारा बापूत पवित्रत्वाच्या एकतारां घडला परम संस्कार पातका आमची वळखून जावया आमी तयार दैवी सर्गी जेवणा या गव्यांस एकाच तळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायनानी अर्घां दिवया ताणे केल्या सर्वकारा मोगीच्या बाबडीनं देवा अर्घां दिवया देवा सर्वकार बावडीया सडण सडमपान देवान आमकां या दैवी काकुच्या पवित्रांना घडिल्या खातीर ताका आभार मानून पवित्र छनावी मिसाचें बलिदान माय मोगानात आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या न्हू आज आमी पवित्रत्वेची परब आचरण करता आयची देवस्तुती एकामेकाच्या संबंधान मोगान जियोंक उलो दिता पवित्रदाद एक आटापोवंक नजो जाल्लो मिस्तेर तरी क्रिस्तांव जिणी ह्या तित्वेच्या मोगा संबंधाचेर बांदून हाडला पवित्रत्वेचे मोगा संबंध क्रिस्तांव जिणेक आदर्श मोगा संबंधान जियोंच्या गरज असली कृपा ह्या मिसा वेळी मागया मोगीच्या बाबडीनो तेच पवित्र एकवट सदांच आमच्या खुटमारी रास करच्याक देव बाप देवपूत आणि देव पवित्र आत्मा आमच्या संगता सदांच रावनी आणि आमची काळजाणी मनान ददोस्कायची उल्हासाची आणि संतोष बरी जावन दी म्हणून आमी मागता आसतना पवित्र दिस करो मान आमी करिनातल्या खातीर पवित्र एकवट आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमी सांबाळना तर आमच्या पथकाची दुखदन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदारा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पदाच्या लागीं विनंतीकात प्रार्थना मागता सर्वपदाता देवा आमची काकूत करूं आमचे पातकां बक्षन आमकां सृष्टाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Cristo काकूत कर Cristo काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा 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 देवा वो सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पत वेदार देवा बापा आम्ही
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमियाचे सो ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तो बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताने पवित्र आत्म्या बरोबर आगाम परजळान तुझी येताय तुम्ही तिगूय जाणारा म्हणे अंत नसलेलो आमच्या मायमेवान देव आयच्या दबाजीक परबे दिसा तुमकां ते गांक आमच्या त्रिएक देवाक कालतेपणे आमी प्राणीपात करता आणि दिनवशी काळजान वाकणटा पवित्र आत्म्या उपदेशीन जेजू तुझ्या पुता सवें तुवें आपणायलेले भुरगे तुवें आमकां केल्याय ह्या मलीक तेणे ह्या संवसारान विश्वासीपणान सांबाळल्या उपरांत सर्गात तुमच्या मायमेवान जिणेचे वांटेली जावं आणि सस्ना तुमकां वांकडो आमकां पावय ह्या आमी मागता आमच्या सव्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे स पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वचप मोशेन लोकां लागीं उलोवन म्हणें देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचल्या दिसातावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं संपलेल्या पुर्विल्या काळांची सोदना कर आकाशाची शेकांशेक सोदना कर आनी विचार इतलें व्हडलें घडीत हाच्या आदीं केदनापणी घडिल्लें आसा खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेय आयकल्लीं आसात खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला खंयच्या देवान परिक्षा खुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदलें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां पूण हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमचे पसत इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां देखून तुमी आज उडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत कंसया सर्वेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमचे संततीक बरेंपण लाभतलें आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी
लांब काळ जियेतेल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे गोड उपकार. जे परजेक देवान आपले दायज कन्विसल्या ती करीस बागी. जे परचें देवान आपले दायज कन्विसल्या ती करीस बागी. सर्वेस्पराचे उतर करेस करे सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोवणाची. न्यायनिधीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जे परचें देवान आपले दायज कन्विसल्या ती करीस बागी. सर्वेस्परान आपल्या उतरान मोळाब रचला आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाची रचना ताणे केल्या. आपल्या एकच उतरान ताणे सगळे रचला आणि आपल्या प्रमाणान सगळे उबे केला. जे परचें देवान आपले दायज कन्विसल्या ती करीस बागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपले भयभक्त असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे बरवसतेल्यांचेर जतनीन नदर घालता. तो तांकां मोरणांतली निवारता दुकुळांच्या खालार तांचो जीव वाटयता. जे परचें देवान आपले दायज कन्विसल्या ती करीस बागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तो सामसो आदार आनी आमचे डार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवो तुजी दया. जे परचें देवान आपले दायज कन्विसल्या ती करीस बागी. जे परचें देवान आपले दायज कन्विसल्या ती करीस बागी. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावां भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो चलून व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरे जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार
ताच्या दायजाचे वारेसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सोबें देवाच्या दायजाचे 6 वारेसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचे आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. आनंद बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या सो आसा, सो आसलोलो आणि सो आसतलो त्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी स्नान दिया. इकरासीस गालिलिया गेले आणि जेजून तांकां मेळूंक सांगल्यात दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस पर्जांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्लो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचें उतर हें. वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सिजनाचे IPL मॅचां 11च्या अंताक आयल्यात. आयतारा फायनल आसतलें. पूण तुमी पळयलें जाल्यार हर एका टिमांनी अपुरबायतारान खेळटा आसतना ते मॅच ते जिखले आनी ते जिख जैतर कितें आसलें तांचे थंय तो वर्तो एकवट, तांचें कोऑर्डिनेशन, तांचें कोलॅबोरेशन बरें आसलें तेन्ना ते मॅच जिखले. खंयचीय टीम जावं दी, फायनलाक गेल्ले टीम जावं दी आनी फायनलाक वेचे टीम जावं दी, तांचे थंय ते एकवट आसलो. जबाबदारी तांणी घेतिल्ली, एकामेकाक सांगात तांणी दिल्लो आनी तो एकवट बऱ्या तरान तांणी वापरलो तेन्ना ते टीम जिखल्लें जावन आसा. आनी ह्या खातीर त्या टिमांत हर एकलो सांदो एकामेकाक होंदोन जियेताले, एकामेकाक अपुरबायताना उत्तेजन दिताले. हें आमी पळयता. तस एकवट आमच्या जिवनांत जियोंकी देव आमकां देखी बरीत 3 रातीचें जिवन आमच्या मुखार दवरलां. ती 3 रात बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो त्या प्रमाणे ती जियेत आसतना संपूर्णता तांचे थंय आसली. कोण व्हडलो कोण ल्हान तांणी लेखूंक ना. ताच्या बदलाक हर एका कडेन तांणी त्या 3 दाची संपूर्णता आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या वचपान पळयलें जाल्यार बाप आपल्या भुरग्यांक बऱ्या तरा वळखता. मोयचे परिपात इजिप्तांत जावन इस्रायल बसयल्ल्या गांवाक हाडटा आसतना 40 वर्सांनी बापाची वर्ती पदवी त्या भुरग्यां वयर तो वापरता. बऱ्या तरान तांचे सांगता तो चलता, तांचे सांगता तो उलयता, कश्टांत भागीदार जाता. बाप तांकां सण सोडिना, आपल्या बापाचो मोग तांकां दाखयता. दुसऱ्या वचपान आज तुमी पळयलें जाल्यार संपाल म्हणटा पवित्र आत्म्याची सगत वर्त्या मापान आमी साकोंक जाय. पवित्र आत्मो आमचे थंय जियोंक जाय.
पवित्र आत्म्या मारी पात कसले कष्ट येल्यारी आमी दंडळ नासता आमी खऱ्या बावडतान जियेल्या जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां उंचल्या दराक व्हरून पायतालो. क्रिस्टोफर कोलंबस हाका अनंत देश अन्वेषण करचे या सोदून काडचे एक टॅलंट आसलें आनी हर एका कामाक तो वयच्या पयले पवित्र तिनरादी कडेन तो दिंबेर पडून मागतालो, तुमी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हज्या हर एका कार्यानी म्हाका पाठिंबो दियात, म्हजे सांगाता रावात. आनी अशें ताणें केल्ले सगळीं कार्य बऱ्या तरान जातालीं. 1498 ताणें पयलो द्वीप सोदून काडटा आसतना त्या द्वीपाक ताणें पवित्र तिनराच्या नांवींत नेमलें जावन आसा. ट्रिनिडाड म्हणटा तो, ट्रिनिडाड म्हळ्यार नांव त्या द्वीपाक ताणें दिल्लें जावन आसा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार सोम्याचें वर्तेपण तो आमकां दाखोवन दिता. सोम्याचें वर्तेपण ताच्या जिवितांत पयल्यान पयलें संवसार आनी सर्गी ताका चड पदवी आसा. कित्याक बापातावन तो निपजला, बापाचो तो उजवाडतो, बापातावन तो आयिल्लो, सर्गी आनी संवसारी ताका पदवी पावो जाली. दुसऱ्यान आमी पळयलें जाल्यार जेजू सिसांक मिसांवांक धाडटा, वसा म्हणटा. जायते जाण आमी थोडे कावन्सिलिंग येताना ताणें म्हाका म्हणचें आसा, तो मनीस म्हाका आपयता म्हणा फादर, हांव राखोन आसा, म्हाका ताणें संदेश दिता म्हणा फादर, ह्या दिसा ताका देव संदेश दिलो जाल्यार म्हाका सांगता म्हणा फादर. पोरेक लाग हांवें सांगलें, जेजून राव म्हणा ना तुका, वसा वस आनी तुजें काम आराम कर. उरलें देव पळयतालो, उरलें देव सांगात दितालो. त्या देखून जेजून सिसांक मिसांवांक धाडटा, वसा प्रजांचे सीस करा, पवित्र स्थान दिया, म्हजो संदेश प्रसार करा, ह्या संवसारच्या हर एका जिवींक म्हण तो धाडटा. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार समेस्तांक जेजूचे सीस करूंक, प्रसार करूंक, जेजूचे सीस करूंक. चवथें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी पवित्र स्थान दियात. पवित्र स्थान भोव म्हत्वाचो जावन आसा. सक्तेन भरच्याक, पवित्र जावच्याक त्याच तिनराचें बळ आमच्या थंय दरवस्त मापान, यथेश्ट मापान आमी जियोवच्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे पवित्र स्थान दिवचो. आनी पांचवें जावन आसा, जेजू आमच्या सांगता सदांच आसा, आमच्या सांगता तो जियेता, आमच्या सांगता तो रावता. त्या देखून पवित्र तिनरात आमचे सांगता आसा. केन्ना जेजू आमच्या सांगता आसा त्या वेळा बाप आनी पवित्र आत्मय आमच्या सांगता आसा. त्या खातीर जेजू सांगता एक जावन जियेत आसतना बापाक महिमा, पुताक महिमा आनी पवित्र आत्म्याक महिमा. तर बाप आमार मोग, आमकां मोग दाखयलो. कसलो मोग? आपल्या एकल्या पुताक सयत सॅक्रिफायस करचो मोग, बापाचो आमार मोग. पूत आमार काकुतीचो सागर, काकुतीचो सागर, त्या काकुतीची नदर अख्ख्या मनशा कुळा वयर ताणें विस्तारयली. तांच्या पातका खातीर कुर्सार तो मेलो आनी पवित्र आत्मो जावन आसा आमार सकत. आमार मोग, आमार काकुतीचो सागर आनी आमार सकत सांगता मेळून पवित्र तिनरात आमकां आशिर्वाद करून दी, सक्तेवंत करून दी आनी भाग्यवानपणाची जिणी जिवंक आमकां आदार जावं दी. आमेन. सर्वे बरव्या मोगाचे न्हू आमचो बावार्थ एका निजा देवा थंय उसारूंक आमकां व्हरतो संतोश भोगता. त्या संतोशान आतां आमचो बावार्थ त्याच निजा देवा थंय उसारुया. एकच देवाक सन्मानता, सर्वपददार बाप तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो आणि एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सन्मानता. देवाचो एकलो पुतो सर्वकाळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उजवाडलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रचूंक ना. बाबाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमच्या मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आणि पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंच पिलाताका ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो.
आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, स्वर्गात चढलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिवांची आणि मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि तेच्या राजवटीचे शेवट आसना. आणि पवित्र आत्म्या ईश्वर आणि बापा आणि पुताचा निपसला. बापा आणि पुता बरोबर ताकाय समजरको नमस्कार आणि महिमा पावो. प्रभा देवरवी तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि दोन स्थापले सभेक सत मानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता. आणि मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आणि सजनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, बोवा परमेतरान देव आमकां राखता. त्याच पवित्राच्या वर्त्या जतनायेन आमची जतन तो घेता. आणि त्याच बावडतान आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र त्रित्वे थंय एकवटून तुझ्या मोगाक साक्ष जावंक आनी तुजे परजेचो संतोष वाडोवंक तुजो दैवीक आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मोगाचें राज बांदून हाडूंक सर लोकांक समान दृश्टेन पळोवंक बरें मौन आनी निस्वार्थी आडळतें चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या समुदायांनी आनी वाड्यांनी आमी माया मोगाचो बांदून हाडून तुझ्या पुता जेजूक साक्ष दिवचो समुदाय रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुझ्या पवित्रपणाचे शेगूण रुता करूंक तांचो फुडार भावार्थी जिणयेद्वारे बांदून हाडूंक आनी तुका पवित्र त्रिएक देवाक विश्वासी जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी दी. तांचे कश्ट आनी पिडा सोंसणीकायेन सोसूंक तांकां तुजी कृपा दी. तशेंच एकसूरपणान जियेतेल्यांक तुजो आदार दी म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी मोग भावार्थ भरवसो आमचे थंय वाडोवन पवित्र त्रित्वे थंय एकवटून एक फळाबरीत जिवीत जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं तुज्या मुखार हजर आसा. आमच्या जिवितांत उणेपण आसलें भरती करच्याक तुज्या सितींदाचें बळ आमच्या थंय चड आनी चड मापान देवय. ती सकत आमी बगूंक आमची ती मत जाणवायक वर्त्या बुदोन कांय आनी उच्चारकाय पावो जाली तरी काळजान तो खरो मोग देवा थंय सदांच आमी पासारूंक आनी आमच्या जिवितांत चड आनी चड मापान तुज्या मिसांवांचें काम मुंदासून व्हरूंक जाय जाली सर कृपा आमकां तूं पावक. सो जियेत आनी राजवट चलयता आयज सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. Abba Bapa Sergicha Ge Ondo Geva Rektamasan Ristacha Di Amka Botlo Ondya Baina Sangi Bapa जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या गे ओंडो केवा Rektamasan Kristacha Di Amka Botlo.
आमचे मोडले काय ना संवसारांत सर्व आमचे तुझे देणे आमकां दिता बलिदाना पवित्र कर आमचे जिये आबा बापा सर्गीच्या घे ओंडो घे वाइन रक्तामासा ख्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो. म्हज्या मोगेच्या बाबेडीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददा देवा बापा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा पावरतार आनी मोगान पवित्र तुजें नांव सारून तुका भेटयता हांव ते आमच्या सेवेचे देणी पवित्र कर आनी ताचे वरवीं आमी तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मीक आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आणि सष्णाच्या देवा सर कळे आणि सतय आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या एकल्याच पदा आणि पवित्र आत्म्या बरोबर तू एकच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकच देव आसतना एकच जण नाही बघार एकच देव सैमाचे ते एक जण तुवें उगडाप करून दाखयलोय हो तुज्या मायमे सगळ आमी तेर बाबार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशेंच पवित्र आत्म्याची ते जाणता नसली महिमा कालतेपणे वळखता. खऱ्या आनी सष्णाच्या देवा एक एकल्या जाणाचो विशेष गुण आनी तेका जे एकच सैम आनी समसारकी महिमा मानून तुका आमी प्राणीपात करता. हेच महिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे तळपण एका स्थळान तुझें कीर्तन निरंतरे गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार बोला तुज्या वै बाबा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मारून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी गयात ही म्हजी कोड तुमचे वसत समर्पणची. तेच परिक्षण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास
नव्या आणि सष्णी कररचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडा करात. फबावट सग सोम्याची सू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापाचे चमन असणे पण आज जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिविता जोडणं आणि सोडण्याची काल सुखा समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करू आमकां पाव केले देखून आम्ही तुका आधीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सतल आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. बापा सुरेशपरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजी पवित्र उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वडाय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावभयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुकमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मिरे देवाचे माये सांगता बागेवन तुझे तिच्या पती सांगता बागेवन धरून दुता आनी आशिसीच्यो सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता तुमच्या सौम्या वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. समेन भोव परपायचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागड आमच्या सोडोंदार जेजू क्रिस्त जेणें भरोशान नत्रतेला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपात काडली सुट्या आनी सरागातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या तमने तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पण तुज्या पयस सभेच्या आवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणान तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजे ताणें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो. म्हाका सण एक कोटोचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळट कर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळट कर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त खाकुतीचो सगळ आमार मोगांत आमचे सांगात सदांच जियोसो पवित्र असो दुसरो जण एकवटान बोललो. अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना
पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Ondoci vitaso, uspar sonsaraso, somi Jesu moso. Daivik kanan poso, atmik tan bagongso, ikmat asro moso. Jesu, gloria boya. Dito civi maka Jesu Krista karya Dayen tumpau maka Jesu Gloria boria Dito civi maka Jesu Krista karya dayen tumpau maka Karen setkeriban Kares ciwit amce Kares mitra twece पुनर्जीवन पोनकीन आमच्या बुरवुशाचे मेने ख्रिस्तायाचे जेसू गोड्या बोऱ्या त्रितून जिवी म्हाका जेसू ख्रिस्ता करया dayen tumpau maka Jesu gloria boria dito civi maka Jesu Krista karya dayen tumpau maka Davidacha puta Israelicha raya Jesu Nazarena Dev bala moryecha Ishta tumpatkancha Tuche vel jiyena Jesu Gloria boria Dito civi maka Jesu Krista karya dayen tumpau maka Jesu gloria boria Dito civi maka Jesu Krista karya dayen tumpau maka तुम्ही पुद्धो म्हण दाखोवंक आबा बापा सवलो मारतल्या आपल्या पुताच्या आत्म्याक देवान आमच्या काळजांनी धाडलो प्रार्थया सर्पदा देवा आमच्या बापा दाबाजीक परबे दिसा तुका तुझ्या पुताणी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवा पावर्तान प्राणीपात करून संस्कारात आम्ही वांटो घेतला
तुमच्या जिवानाधिकाधी आमकां बळ तुमच्या मोगान आम समेसान संपूर्ण एक कर ह्या पर्या संवसार आम पावरतान चलताना आनी ते सर्गात तुमकां रूप पळयताना सगळे आमच्या जिवीत भोव पवित्रेचे निरंतरतेन वाशने वाकाणी जावं म्हण मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. ओके छनो भुरग्यांक ल्हान तावन कोण सकडी कॉलेजी म्हणून सर आसात तांकां वयर धाडात इमिडिएटली. येवच्या हप्त्यांत भुरग्यांक क्लास स्टार्ट जातात त्या देखून तांचे खातीर आमी आज व्हरता तरान मागतले हांव वापरपाय सदीस आमकां लाभला पवित्र सदीस त्याच बापूत आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमी तांच्या खातीर मागोवंक व्हरता हांव सगळीं वयऱ्यात सगळीं वयऱ्यात ह्या सायडी थोड्यान रावयात ह्या सायडी थोड्यांनी रावयात भुरग्यांनी. सगळे हात जोडात पळय तुमचे हात जोडा बरे कन दोळे धांपात देवाचे ससायज मागून घेवंक आमकां व्हरता अवकाश मेळ्ळा. परम पवित्र त्रित्वाची पवित्र वरती परब आमी आचरण करतात समी आमगळा बापा ह्या भुरग्यांचे तुजे वरती आशीर्वाद घालूंक आमी तुज्या लागीं मागता. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताका माग ह्या भुरग्यांचे तुजे आशीर्वाद घाल सम्या. हे भुरगे तांचे वरती सिकाप जोडूंक वेता आसतना जाणवायन गिन्यानेन वरत्या बुदोन गाय चतुरायन आनी तुज्या पवित्रपणान ती बरोवन दी. तुजें विशेष योजन ह्या भुरग्यांक तुवें दिल्लें आसता ते विशेष योजन निर्पळ करूंक खंयचोय जंवसार ह्या भुरग्यां लागीं येनातल्या बरी तुज्या नांवान तुज्या सामली रक्ताच्या बळान हांव मागून त्या जंवसाची विदोळी ह्या भुरग्यांक हांव पयस करूंक हांव बरयता. ह्या भुरग्यांच्या बोवारी आमली रक्ताचो शिवर मागता त्या भुरग्यांच्या बोवारी तुज्या आमली रक्तान एक वय कर सम्या. खंयच्याय वायटाक खंयच्याय विकणाक तांचे थंय कितेंय सकत उणी आसा शिकपाची सकत उडासूरची सकत ती सगळी सकत ह्या सोळ्या समेच्या वरत्या नांवान समेच्या आमले रक्ताच्या बळान तांचे थंय रोंबोई आनी ताका तुज्या आशिर्वादांनी बर सम्या. तुजो व्हरतो आशिर्वाद तांकां दिता आसतना बापूत आनी पवित्र आत्मा व्हरत्या तरान तांचे थंय कार्य रुपी करात. तांचो एकवट तुमचो एकवट तांच्या एकवटान संपण जावं दी. एका काळजाची मनाची जावच्याक तांच्या जिवनान जायते पवित्रपण आपणांच्याक चड चड मापान तांच्या हांव बापाय तांच्या वरत्या जिवनान कोण सकडेन वांटिली जाल्यार तांकां तांच्या शिक्षकांक शिक्षकींक तशें धार्मीक वडिलांक हर एकल्याक आशिर्वादीत कर आनी ह्या भुरग्यांचेर तुजे आमले रगत देवय तांकां तुज्या आमले रक्तान पुसून काड तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी अजापाचो शिवर म्हळ्यार बरें पवित्र आत्म्यान सगळं तांचे थंय यथेश्ट मापान वाडय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुमिया जेसू ताळ्या हांच्या कांडी दनिया जेसू मागण्या मानतो दे कृपेची तांच्या जिवितान सोम्या सदा सुवाळो दी. कृपेची तांच्या जिणेन सोम्या सदा सुवाळो दी. सगळे आमी पाटी वचच्या मोगाच्या न्हू सगळे आमी पाटी वचच्या. सगळे एक पर उबे रावया. अकराचे आशिर्वाद घेवन सम्याच्या वरत्या आदारांची येवंक यथेश्ट मापान तुमकां सम्यान मागूंक आनी सम्याच्या त्या पवित्राची सकत तुमच्या थंय धर्मस्थ मापान वाडोवन घेवंक वचून यार क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां बसया. होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा. मगेच्या भावन आनी मेळून नंबर वापरपाय तुमी हांगा आसात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आभार मानता. चरण चड मापान पवित्राची आशिर्वादां तुमचेर वतून दी. तुमची कुटुंबां एकवटन गटायन सक्ती भरीत जावन एका
मिसावांक आमकां नेमला त्या मिसावांक खरें सक्सी जावंक तो आमकां तो निर्मो प्रत्येक तरा आमच्या संगता रावून आमकां साबेठवणी केल्ल्या मानदीक बाप फ्रांसीस फेर्नांडीस हांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गायन मंडळीक जॉन आनी ताची टीम संपूर्ण तरान ताणें आमकां बोवा परबाची रंगीत कंतरां आसतानी गायल्यांत तांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मागीर भावना बिण कोण सकडी जायतो सहकार आमकां नायट विजिला पेंतेकोस्टा नायट विजिला तुमी दिल्लो त्या खातीर तुमकां आमी सर आभार मानता. देवाचे विश्वास आशिर्वाद मागता. परवाची राती जायतीं जाणां तुमी आयल्यात जायतीं जाणां वर्त्या मोगांत ती सगळी रात जागी रावन सोम्या सांगता मागून पवित्र आत्म्या सगत आमी घेतिल्ली सर्वांकी देव बरें करूं हांव म्हणटा. प्रत्येक तरान आमी समांतोंची परब मुखल्या दिसांनी येतली. आमी 3 दिसाचे ट्रिड्यूम मारतात जाल्यार 9 दिसाचे नव्यान आसचेना. 11, 12 आनी 13 तारखेर सांजेर 5:30 वरार आराधन 6 वरार ट्रिड्यूम आसता. मिसाचें बलिदान ह्या ट्रिड्यूमाचे विशेशता आसतली. आनी परब कुळूर आनी जेप्पो आश्रांत तेणें अंतोनी कट्टे तेणें आसल्या देखून आमी 13 तारखेर दर्शना तुमकां येणें देणें वसयलें कशें जाता. 14 तारखेक रेतेरीचो दीस तुमकां सगळ्यांक ह्या परबेंत भागीदार जावच्याक त्याच मिसा त्या रेतेरच्या मिसांत आमी संतांची परब आचरण करतले. शुक्रारा 14 तारखेर तुमकां सर्वांक तो स्वागत आमी मागता. येवकार आमी मागता. कबजीन फ्राद सदांच तुमकां आभार मानून ह्या फेस्ताक आनी परबेक तुमकां व्हरतें इन्विटेशन दितात. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मा मोसो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीस हें मोगान तुज्या पेट कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार पळय म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राव. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार पळय म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राव. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मा मोसो नेट सांगून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीस हें मोगान तुज्या पेट सतावार चलतना म्हजें संगीरा अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तुंद. सतावार चलतना म्हजें संगीरा अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तुंद. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मा मोसो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीस हें मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुता सोवे आंक्वा मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवारक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.